नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळय चमकेल खबरो. दिल्ली स्फोटात हात आशिल्ल्या कोणाकूच सोडचे नात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची शिटकावणी. स्फोटाच्या 20 वरां उपरांत गृह मंत्रालयान NIA कडेन दिली तपासाची सूत्रां. जॉब स्कॅम प्रकरणात पोलीस नवीन FIR करतले दाखल, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाचें दिलें आश्वासन. मडगांवचे नवे होलसेल नुस्तें मार्केट जावन रावला धवो हत्ती. ह्या मार्केटाची उक्तावण जातले केन्ना? काय लोकांनी हाडपाक जाय दबाव? तिडकल्ल्या थळाव्यांचो प्रश्न. गोंयांत कोंकणी फिल्म निर्मात्यांचेर अन्याय 9 वर्सां जायत आयली तरी मेळूंक ना कसलेच अनुदान. कलाकारांचेर आनी कोंकणी फिल्मांचेर जाता परिणाम. फिल्म निर्मात्यांनी उक्तायली तिडक. गोंयांत इफ्फीची तयारी चल्ल्या नेटान. मुख्यमंत्र्यांनी इफ्फीच्या सुवातेची पळोवणी करून घेतलो नियाळ. उक्तावण सुवाळ्याचो लोकांनी घेवचो लाव. मुख्यमंत्र्यांचें आवाहन. आणि आरजीचे कागाळी उपरांत पोरणे गोंय पुलिशेन पंच शंकर नायका सयत 6 जाणांक घेतले ताब्यात. चिंबलाचो पंच शंकर नायक गोंयकारांक धमकी दिता म्हणून आरजीन पुलिशेंत केल्ली कागाळ. आता खबरो विस्तारान. दिल्ली स्फोटाक जापसालदार आशिल्ल्यांक आमी कशेच सोडचे ना तशी शिटकावणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली. हो ब्लास्ट कोणे केलो ताचो तपास सुरू आसा. आमच्यो तपास यंत्रणा ताचो सोद घेतात अशें सांगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्फोटात मरण पाविल्ल्यांक आर्गां ओंपली. तशेंच स्फोटात मरण पाविल्ल्यांचो आंकडो 12चेर पावलो. तशेंच स्फोटाच्या 20 वरां उपरांत केंद्रीय गृह मंत्रालयान तपासाची सुत्रां NIA कडेन दिल्यात. दिल्ली स्फोटाक जापसालदार आशिल्ल्यांक आमी कशेच सोडचे ना अशी शिटकावणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली. प्रधानमंत्री 2 दिसांच्या भूतान दौऱ्याचेर आसात. हो तांचो पूर्व नियोजीत दौरो आसा. मजगती स्फोटा खातीर वापरिल्ल्या I-20 कारीचे CCTV फुटेज सामकार आयला. काळे मास्क घाल्लो एक मनीस मेट्रो स्टेशन पार्किंगांतल्यान भायर येवन कारीत बसतना हातून दिश्टी पडटा. ताची वळखूय पटल्या. डॉ. मोहम्मद उमर नवी अशें ताचें नांव जावन आसा. मोहम्मद मूळचो पुलवामाचो. पुलिसांनी दिल्ले म्हायते प्रमाण उमरान स्वताक स्फोटकांनी उडयलो. काश्मीर पुलिशेन DNA चाचणी खातीर पुलवामांतल्यान ताची आवय आनी 2 भावांक ताब्यांत घेतल्या. मुळावे तपासा प्रमाण स्फोटात अमोनियम नायट्रेट, इंधन आनी एका डिटोनेटराचो वापर जाल्लो खंय. राजधानी दिल्लीत जाल्ल्या स्फोटाचे फाटभुंयेर गोंयानूय अलर्ट जारी केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. आज दिल्लीन जो ब्लास्ट जाला ताका दुर्दैवी मृत्यू आयलो ताच्या बद्दल हांव संवेदना व्यक्त करता. आमचे होम मिनिस्टर त्या जाग्यार परिस्थिती येवन इन्स्पेक्शन केलें. हॉस्पिटलान वचून तांच्यांनी जे बरें ना ताची चवकशी केली. ताची सपोर्ट डिटेलान चवकशी होम मिनिस्ट्री मार्फत सुरू आसा. आतां तो कित्याक जालो कसो जालो ताजें जातलेंच. बट एज अ अलर्ट म्हणून स्टेटीक पुराय जाग्याचेर हो अलर्ट दवरलेलो आसा की सगळी कडेन इन्स्पेक्शन चॅकींग हे रुटीनली हे जायत आसा. ताची प्रिकॉशनरी मेजर्स स्टेटींतल्या एज अ लॉ एंड ऑर्डर म्हणून आमी घेता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जॉब स्कॅम प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायकान केल्ल्या आरोपा उपरांत आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकरणात नवीन FIR दाखल करपाचे निर्देश दिल्यात. जॉब स्कॅम प्रकरणात एक मंत्री, एक IAS अधिकारी आणि ज्येष्ठ अभियंतो सामील आसा असो दावो पूजान केल्लो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायकान शुक्रारा केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडला. हे फाटभुंयेर गुन्या फाट्यान तिची आयतारा आनी सोमारा चवकशी केली. उपरांत सोमारा सांजे पूजा नायकान तो मंत्री आजून मंत्रिमंडळांतूच आशिल्ल्याचो गौप्यस्फोट केल्लो. हे फाटभुंयेर जेन्ना पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केलो तेन्ना तांणी सांगले ह्या प्रकरणात आता नवीन FIR दाखल करपाचे निर्देश पुलिसांक दिल्यात. तशेंच ह्या प्रकरणा विशीं पुलीस सखोल चवकशी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. पूजा नायक म्हणटा की आपूण पुलिसांक आपूण स्टेटमेंट दिलेले नांवां सांगिल्ले आनी कोण अधिकारी इन्वॉल्व ते सांगिल्ले म्हणून पुलिसांनी नांवां अजून तेंच्यांनी डिक्लेअर करूं ना. थोडोसो टायम पुलिसेकूय दिया. पुलीस तेजेर परत एकदा नव्यान FIR रजिस्टर करून तांची सगळी तांणी दिल्यार इन्व्हेस्टिगेट करचें. थोडो टायम दिया. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
गोंयांत कोंकणी फिल्म निर्मात्यांचेरच सामको अन्याय जाला. सरकारान गोंयची कोंकणी फिल्मां तयार करप्यांक थाकाय दिवपाक गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम चालीक लायिल्ली. पूण 2016 ते 2025 मेरेन मेळपी अनुदान बंद जाल्ल्यान गोंयच्या कोंकणी फिल्म निर्मात्यांनी खर निशेध उक्तायत. कलाकारांचेर हो अन्याय कित्याक? ईएसटीन केला तरी कितें असो प्रश्न निर्माण केला. मंगळारा गोंयच्या फामाद फिल्म निर्मात्यांनी पत्रकार परिशद घेतली. या वेळार कोंकणी फिल्मांनी उणाव कित्याक, फिल्म निर्मात्यांक जावपी त्रास, अन्याय आणि फिल्मांनी जावपी भेदभाव हे विशय नदरेक हाडले. सरकारान कोंकणी फिल्म निर्मात्यांक थाकाय दिवपा खातीर गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम चालीक लायिल्ली. पूण 2016 ते 25 मेरेन अनुदान मेळोंक नाशिल्ल्यान गोंयच्या कोंकणी फिल्म निर्मात्यांनी खर निशेध उक्तायलो. गोंयकारांक अभिमान जावपाक सरकार कित्याक फाटी आसा? पैसे सगळे इव्हेंटाक मोडटात, फिल्मांक हाजो फायदो कितें? फावो ना त्या फिल्मांक ए ग्रेड आणि फावो आसा तेंकां सी ग्रेड कित्याक? हो भेदभाव कित्याक? बऱ्या फिल्म निर्मात्यांनी करप तरी कितें? असो प्रस्नांचो पावस कोंकणी फिल्म निर्मात्यांनी करत सरकाराक धारेर धरले. आता म्हाका दिसता की 2016 ते 2025 पर्यंत गोंयची सबसिडी हांच्यानी क्लियर करून दिली. म्हणजे कितें जाता की 9 वर्सां जेन्ना आमी फिल्माची सबसिडी दिना तेन्ना फिल्म मेकराक फिल्म करपा खातीर जो फायनान्शियल सपोर्ट जाय तो मेळटा. आनी तांकां मॉरली बी अशें दिसता की आतां आमी फिल्म केलें जाल्यार आमचे सगळे पयशे वयतले, कित्याक कारण कोंकणी सिनेमांत येदो व्हडलो फिल्मां दाखोवन ताचे रिटर्न्स चड येयना. म्हणजे बाकी हिंदी, मराठी किंवा कर्नाटका सारक्या भागांत एक ऑडियन्स आसता आनी तो ऑडियन्स ती फिल्मां पळयता. आमचे तितलो ऑडियन्स ना, त्या लागून फिल्म सबसिडीचेर फिल्मचे प्रोड्युसर्स आनी डायरेक्टर्स हे खूब डिपेंडंट आसता. आणि अशी जे 9 वर्सां जर फिल्म सबसिडी जर करना हेचो अर्थ गव्हर्मेंटान गोंयच्या लोकां खातीर, गोंयच्या फिल्म मेकरां खातीर कांयच करपाचें आसा अशें म्हाका दिसता. आय कंडेम दिस एक्ट ऑफ दिस गव्हर्मेंट फॉर कीपिंग दिस फिल्म फायनान्स स्कीम फॉर 9 years. आनी ताचो इफेक्ट तुमकां आतां कळटलो की गेल्या 2020 पासून इंडियेच्या व्हडले फेस्टिवल जो इंडियन पॅनोरमा सेक्शन आसता पळय ती आमच्या गोंयचे फिल्म ना, आमची कोंकणी फिल्म ना, हाचे आमकां लज दिसता. And I feel the government has to really put their acts together and try to support the filmmakers. कित्याक गोंयचे फिल्ममेकर जर फिल्मां पळयना जाल्यार इफीक काय करता उरना. कित्याक इफी पळोवपा खातीर बेसिकली फिल्मांक जेका आवड आसलेले किंवा जेंकां फिल्मां करपाची आसा ते लोक इफीक येतात आनी तेवूय फुडें येवचे ना. त्या खातीर जर इफीक जर हे फिल्ममेकर्स आनी लोक कनेक्ट जायना जाल्यार इफी हांगाच्यान म्हाका दिसता धरून काय फायदो जावचो. ईएसटी किती केलें फ्रॉम 2000 सुरू जाल्लें 2004 तो इफेक्ट तो एफर्टच ना जे इंटेन्शनान फिल्म फेस्टिवल गोंया हाडपाचो कारण आशिल्लो तो एफर्ट मेलो. हे फक्त इव्हेंट मेकिंग पयशे कोट्यांनी पयशे बरें ते पयशे कित्याक पडटात इव्हेंट करपाक? सिनेमाक ताचो फायदो कितें जाता? हे यंग फिल्ममेकर जे आसा स्पेशली तुमकां सांगता शॉर्ट फिल्म करपी आपले बोल्सांतल्यान पयशे घालतात, एफर्ट घालतात आनी जेन्ना तांकां कितें तरी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जेन्ना तांचे रिकॉग्नायझेशन जाता तेन्ना मागीर एसेंब्लीक हें नांव घेवपाक मेळटा की वी आर प्राउड आमच्या गोंयकारांनी हें केलें. पूण ह्याच गोंयकारांक प्राउड जावपाक जी हेल्प सरकारान करपाक जाय आशिल्ली, जी ईएसटीन हेल्प करपाक जाय आशिल्ली ती करता काय कितें सरकार? इतली क्वॉलिटी लेवलाचेर जेन्ना भुरगीं गोंया आसा, ट्रेन भुरगीं आसा, तरी आसतना आमचो कोंकणी सिनेमा फावटी कितें? आमचो डिमांड कसो एनएफडीसी कडेन की तुमी जर फिचर फिल्मान ते फिल्म दाखयतात जाल्यार नॉन फिचर फिल्मान हे इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळिल्ले फिल्म तुम्ही दाखोवपाकूच जाय. ना जाल्यार इट विल बी अ क्लियर कट हे की तुम्ही सामके डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन करतात आणि इट इज ओन्ली अँड ओन्ली फेवरेटिझम. हो आमचो डिमांड आणि गोंय सरकाराने हाची दखल घेवची. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मंगळारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सरकारी अधिकाऱ्यांसयत पणजी हांगासरल्या पोरणे जीएमसी संकुलाची पळोवणी केली आणि फुडल्या इफ्फी 2025च्या तयारीचो नियाळ घेतलो. इफ्फीचे संचालक आणि गोंय सरकाराच्या मंत्र्यांच्या शिफारसी प्रमाण अंदू उक्तावण सुवाळो जातलो आणि तातूंत 1,500 लोकांची बसपाची तांक आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. 3 वरां चलपी उक्ते सुवातेर महोत्सवाचे उक्तावण सुवाळो आणि रेड कार्पेटाचो लाव लोकांक घेवपाक मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां. पळय 56 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचे हे फावटी ओपनिंग, ग्रँड ओपनिंग हे ओपन वेन्यूचेर जातलें आनी आमी ताका पुराय ESG कॉम्प्लेक्स किंवा ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स ह्या आवारांतलो दिस विल बी द इव्हेंट वेन्यू आनी त्या इव्हेंट वेन्यूचें इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव हांगासर आयिल्लो. इट इज ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट म्हणजे 3.5 वरांचें जें इनॉग्रल जातलें तर स्टेज परफॉर्मन्सूय बी जो ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स हाज्या फुडल्यान आमी स्टेज घालपाचें आसा
ऑल द VVIPs हांकां बसपा खातीर मोर दॅन 500 सिटींग अरेंजमेंट ह्या सायडीच्यान आसतली. फॉर द पब्लीक सिटींग अरेंजमेंट अप्रॉक्सिमेटली 1500 एक्झॅक्टली इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स ताच्या फुडें आसतली. आनी मेन परफॉर्मन्स जाल्या उपरांत फ्लोट लायव्ह फ्लोट्स आनी अट्रॅक्टीव फ्लोट्स जे आसा फ्रॉम द डिफरंट स्टेट्स आनी डिफरंट कॉर्पोरेट फिल्म इंडस्ट्री हावजीस हे हांगासर मूव जातले. ताच्या खातीर प्रायजीस ताजी एंटायर वेवस्था इट वील बी द वन ग्रँड सेरेमनी पळोवपा खातीर आसतलो. आनी रेड कार्पेट आनी हेच्या खातीर GMC कॉम्प्लेक्साच्या भितरल्या पार्किंग एरियांतल्यान VVIP गेस्ट येतले तेच पळोवपा खातीर हांव मुद्दामून म्हाका आयलो. दीस वील बी म्हाका दिसता वन ऑफ द अट्रॅक्शन फॉर द ऑल द इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गेस्ट आनी गोंयकार जे पळोवपाक येतले ताच्या खातीर ही बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आमी आतां पर्यंत कार्निवल आनी शिमगो हाचेच फ्लोट पळयले. आमकां फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड फ्लोट पळोवपाची संद ह्या फावटी एवेलेबल जाता. त्या खातीर जेका कोणाक सिटींग अरेंजमेंट आनी बसपाक जाय तांच्यांनी आपले पासीस पयलीं घेवचे तांकां बसपाची वेवस्था जाताली. आनी आफ्टर ऑल एक दोन म्हणजे रांगोली कॉम्पिटिशन्स आकाश कंदील कॉम्पिटिशन्स गोवन आर्ट हे सगळे भितर एड ऑन करपा खातीरय बी ऑलरेडी सांगलेलें आसा. ताची तांच्यांनी आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा कॉन्टॅक्ट करता. म्हणजे हे सगळे डिस्प्ले आज इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या निमित्तान करतले. म्हणजे प्रिपेरेशन ऑलमोस्ट सुरू आसा. म्हाका दिसता फुडल्या 4-5 दिसाच्या भितर पुराय प्रिपेरेशन जातलें. 19 तारखे पर्यंत प्री-सेटिंग इनॉग्रल स्टेज आणि बाकीचो सगळो इव्हेंट व्हेन्यू हो तयार जातो. सेम ड्युरेशन कितलो आसतलो? बाहेर कार्यक्रम करण्याचं काय ठरवलं दरवर्षी स्टेडियममध्ये व्हायचं? फाटले फावटी सगळे जे इफीचे डिरेक्टर्स जे आसात इन्क्लुडींग मिनिस्टर तांच्यांनी सजेस्ट केल्लें की एक फावटी ओपन करून हे फावटी पळयतो तांचेच सजेशन्स आशिल्ले. सो दॅट वी हॅव गिवन देम द ऑप्शन दीस इज द रायट व्हेन्यू. वी हॅव हे त्या खातीर हांगासर करपाचें थारलें. टोटल ड्युरेशन कितलें आसतलें? इट वील बी द अप्रॉक्सिमेटली 2.5 hours फॉर दीस व्हेन्यू. 3 वरांपर्यंत प्रोग्राम चलू शकता. बट आफ्टर ऑल द गेस्ट वील गो फॉर द मूवी. एका दिसा खातीर मातशें ट्रॅफिक कंजेशन सुटया. बरो इव्हेंट जाताना मातशें तें करपाक जाय. आरजीचे कागाळी उपरांत पोरणेगांव पुलिशेन चिंबलाचो पंच शंकर नायका सयत 6 जाणांक ताब्यात घेतले. सोशल मिडियाचेर धमकी दिवन गोंयकारां कडेन दादागिरीची भाशा उलोवपी चिंबलाचो पंच शंकर नायकाड आरजीन पोरणेगांव पुलिशेन कागाळ केल्ली. सोशल मिडियाचेर धमकी दिवन गोंयकारांकडे दादागिरीची भाषा उलोवपी चिंबलाचो पंच शंकर नायकाक जाता तितले बेगीन अटक करात. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पोरणे गोंय पुलिशेक निवेदन दिले आणि पंच शंकर नायका आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लागून लेगीत शंकर दादागिरीची भाषा उलयता हे चल्ला कितें काय म्हणून आरजीपीचो पुलिसांक प्रश्न. भाजपाच्या तेक्याक लागूनच तो ही नाटकां करता अशें तांचें म्हणणें. कायद्याक पाळो दिवन आमी ओग्गी आसात. आमकां कायदो हातीन घेवपाक लावनाकात. ताचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करात अशी मागणी आर्जीन केल्या. 2 दीस पयलीं आमी पळयलें की चिंबलाचो इंदिरानगरचो पंच मेंबर शंकर नायक हो नायक न्हू हेणी आपलें नांव चेंज करून हो लामाणी हो धाकटे झोपडेन रावतालो तो आतां पंच मेंबर जाला. हेणी एक व्हिडिओ काडलो 6 तारीख आनी तेणी सांगलें की आमकां लामाणी म्हणनाका लामाणी बरी जाय हे आमी गोंयकार आमकां म्हणनाका म्हण तेणी व्हिडिओ काडलो. आनी तेगेर सुमार 350-400 लोकांनी कमेंट्स केले आनी ते कमेंट्स ताका इतले काळजाक लागले की त्यांनी 2 दिसांनी परत आनी एक व्हिडिओ काढलो 8 तारीख. आणि 8 तारीख व्हिडिओ त्यांनी डायरेक्टली सांगले 8 तारीख त्यांनी डायरेक्टली व्हिडिओन सांगले की तुम्ही गेले इथून तुम्ही ये असल्यो त्यांनी गाळ्यो सांगले. जे जे कोणी कमेंट्स मारला 300-350 जे गोंयकार लोक आसा तांकां त्यांनी थ्रेट दिल्ली की वाटेर जर तुम्ही म्हाका मेळत जाल्यार तुमकां हांव सोडची ना अशी ओपन थ्रेट दिली. तितून बायलां आसा तितून भुरगे आसा तितून यूथ आसा तितून सगळे आसा. आणि हे सरकाराकूय सांगपाक सोदता तुम्ही आयज NSA लायिल्ली आसा आनी हो डायरेक्ट इन्स्टिगेट करता. म्हणजे हेचे असले फाटल्यान असे गुंडा असले कितले आसतले जे आयज थंय क्रायम करता आनी क्रिमिनल एक्टिविटी नासतले आनी त्यांच्या कुस्ताचेर हो धमक्यो दिता. हेका आयज उखलपाची गरज आसा. आमी इन्स्टिगेट करिना आमी म्हणून कायद्याच्या हेतून येयल्ले आसा. हेंकां कायदो लागना घाटयांक. आमकां एवरी टायम आमचेर केन्ना कितें जाता आमी व्हायलन्स करिना आमी पुलीस स्टेशनाचेर येता. पूण ह्या पुलीस स्टेशनां सगळी फेल जाल्ली आहा. ही एक्शन घेवपाक ह्या घाटयांचेर टोटल फेल जाल्ली आसा. आमी एवरी टायम न्याय मागपाक येता डेमोक्रेटीक प्रोसेस फॉलो करता लॉ फॉलो करता. पूण हे कितें करतात हे तांकां प्रोटेक्ट करता कित्याक हो तेंचो पंच मेंबर जावन आसा. पूण आतां तेजेर एक्शन ही जावपाकूच जाय कित्याक तेंच्यांनी आतां हेंच्या घाटयांनी चड केल्लें आसा. गोंयकारांक हे चाळोवन घालतात गोंयकारांक आयज धमक्यो दितात गोंयकारांक चॅलेंज करतात. काय सांगता तुम्ही आयज जे दादागिरी करून उलयतात पळय तुमकां सांगता तुम्ही आयज कापास्ताद करता हे BJPक लागून.
हे जे पॉलिटिशियन तुमच्या फाटल्यान नाचतात पळय तांकां लागून तुम्ही दादागिरी करता. आम्ही पाश्यास काढून आसा, आमचे पाश्यास काबार जातले म्हणजे जातले त्या दीस जर हे पोलीस एक्शन घेना, जर हो सरकार एक्शन घेना, आमचे पाश्यास काबार जातले तेन्ना लॉ अँड ऑर्डर जाली, तेका रिस्पॉन्सिबल हो सरकार आसतलो आनी कोणूच न्हू. पुलिसांकडे मागता तेका आयच्याच तेका उखलून तेका डायरेक्ट वॉर्निंग पडपाक जाय, तेजेर एफआयआर जावपाक जाय, तेजेर तेका भितर उडोवपाक जाय. NSA लागला, नावांक NSA लावू नाका, थंय फोटोशूट करू नाका, एसपीक सांगता फोटोशूट करू नाका, थंय भोवन चिमला, तेका हेका पयलीं उखल, असल्या मनशांक पयलीं उखला. पंचायत पयलीं खाली करा हे घाटयांची आदी, पंचायतीन जितले घाटी आहा सगळ्यांक उखला, हे सगळे पोचून दवरला क्रिमिनलांक. आमी लास्ट वॉर्निंग दिता हे शंकराक आनी पुलिसेकूय, बाबा तुम्ही आमचो पेशंट टेस्ट करू नाका, एका जाता तितले बेगीन तुम्ही उखला, तेजेर कितें एक्शन घेवपाक जाय ती घेया. आमी व्हिडिओ तुमकां दिल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ट्रेड लायसन्स आणि बायल पंचवांगड्यांक वायट उतरां दिवपाच्या प्रकारावेल्यान कारापूर सरवण पंचायत मंडळाची बसका तापली. बसका तापतकीच वायट उतरां दिल्ल्याचो आरोप केल्ल्या पंचवांगड्यान अर्द्यारूच बसका सोडली. मजगती बसके वेळार पुलीस लेगीत आयिल्ले खंय, पूण हे विशीं पंचायतीक कसलीच म्हायती नाशिल्ली. पळयात पुराय बातमी. कारापूर सरवण पंचायत मंडळाची म्हयन्याळी बसका मंगळारा जाली. एका पंचवांगड्यान एका फास्ट फूड वाल्याच्या ट्रेड लायसन्साचे बेकायदेशीरपणान नूतनीकरण केल्ल्याचो प्रकारूय उक्ताडार आयलो. देखून ह्या मुद्द्याचेर बसकेत गरमागरम चर्चा जाली. इतलेंच न्हय जाल्यार ह्याच पंचान एका बायल पंचवांगड्याक वायट उतरां दिवपाचो मुद्दोय परत थापलो. मजगती बसके वेळार पुलीस लेगीत पंचायतीन आयिल्ले, पूण नेमके तांच्या येवपा फाटलें कारण पंचवांगड्यांक खबर नाशिल्लें. पंचायतीक सुरवातीक येताना पळयत जाल्यार हांगा खुबशे पोलीस दिसले आमकां. हांव सरपंच आनी कोणाक कांय इन्फॉर्म करना, तेच्या पोलीस काय घालना. आमच्या पंचायत चवकशी केली, तेंच्यांनी चवकशी केली, तांकां कितें आउटकम गेले आतां सांगतलें. आज ती मिटींग आसली तेन्ना आमी अचानक सगळीं हांगासर येयले उपरांत आमकां भायर पुलीस दिसले उपरांत आमी तांकां विचारलें, तुमी कितें गेले मॅडम, तुमकां कोणी आपयलें? तेंच्यांनी सांगलें आमकां लेटर येयले की कलेक्टराचे कडसून लेटर येयले म्हणून आमी येयले म्हणपाक लागले. हांवें मग तांकां सरळ म्हटलें, बाबा तुमकां कोणी केलें, आपल्याक खबर ना तें म्हणपाक लागलो. आमी विचारता आनी मागीर हें करता कळ्ळें. तेन्ना पुलिसांनी आमचे बरे भशेन आयकले आनी ते थंय स्टॉप जाले. आमकां कांय खबर ना दिसलें म्हणपाक लागलें. आनी मागीर आमी फुडले हें केलें. आमकां कळ्ळें जो आमच्यान एक पंच आसलो दत्तप्रसाद कारखांडेलो कळ्ळें, तेणी हें लेटर करून तांकां आपयलें दिसता. कित्याक गेले 3 मिटिंगी जाल्यो, तो कंटिन्यू मिटिंगेक येयनासलो. कित्याक तेणी एक प्रॉब्लम केल्लो. तो प्रॉब्लम म्हणजे तेणी आमच्या पंचायतीचे आमी जी पंच आसा ते 2 पंचांक शिवीगाळ केल्ली आनी तेजे रिकॉर्डिंग आसले न्हू, ते आमचे कडेन आसले. आनी ते कित्याक शिवीगाळ केली तेणी, जो कोण आमचो एक गोंयचो भुरगो जो बाबडो आपले फास्ट फुडाचें काम करून पोट भरतालो आनी तेजी NOC स्वता दिवपी हो, तेजे थोडक्या कारणान कितें तरी वाद जालो म्हणजे तेणी कितें ताका दिवंक ना कितें अशें कितें हेज्या खातीर तेणी NOC हाडून दवरली. ती हाडून दवरिना फुडें तो बाबडो घरा कडेन गेलो. तेज्या घरा कडेन वचून तेणी ताका विचारलें की बाबा तुमकां कोणी हाडयलें, आपल्या खंयच्याच पंचांनी हाडूंक ना. आमी सर्वांनी म्हणजे सांगलेलें की पास करचें, कित्याक आमचो गोंयचो भुरगो कितें तरी करून पोट भरता ताका दिवनी म्हणून अशें. जाल्यार तो म्हणपाक लागलो कोणा कडेन गेले तूं, म्हणपाक लागलो तुका अमक्या पंचायत सांगलें दी म्हणून तूं दिना, ते कोणाचें तें नाका अशें म्हणून तेणी आमकां जी 2 पंच लेडीज आसली ताका इतली वायट शिवगाळ केली तेजी. गाडी अश्यो पळयना कोण खंयचीच बायल आयकून घेवची ना. त्या बायलेक आनी तशें 2 पंचांक लेडीज जाण आयज तो लोकप्रतिनिधी आसा, ह्यो स्वता लोकप्रतिनिधी म्हणटा, आपूण वेल एज्युकेटेड म्हणटा, पूण तेज्यो अक्षरशः गाडी आसल्यो न्हू त्यो सामक्यो खालच्या पातळाचेर आसल्यो. आनी त्यो गाडी तर तुमी अशें कोणाक आपयले आनी ताका भंय आसलो. प्रत्येक टायमाक आमी वुमन्सान कंप्लेंट दिली तो आपली फॅमिली आनी कोणाक सगळ्यांक घेवन येता, पूण ते फॅमिलीक खबर ना की हेणी कसल्यो शिवीगाळ केल्ल्यो. स्वता तर ते फॅमिलीक खबर आसा जाल्यार ती म्हणटली कितें दुसरी जी बायलां आसता न्हू ताका हें अशें म्हणटलें तुका खंय तरी हें आसूंक जाय. पूण ते तेज्या आवयक सांगलें आमी आतां तुका ती आयकयता आमकां. तो उठलो आनी हांगासून पळोवन शूट काडली तेणी, कित्याक ताका भंय आसलो असली गाळ जावं जाल्यार हेजीच आवय हेका खंय तरी मारतली आसली म्हणून. आसा तो दुसरो आसा जी काणेकर म्हणटा न्हू तेजी फर्स्ट NOC आसली ती तेणीच दिली आनी सेकेंड NOC जेन्ना आमचो सरपंच तन्वी जावन आसतना ते करिल्या तेज्या नांवान आनी तेज्या सायनीन सेकेंड NOC तेजे कडेन पावला आनी आमच्या पंचायती कडेन ते आउटवर्ड केल्लो तेजें कांयच ना.
आणि हे पावला ते आमच्या आता गटस्टी गेल्या तेन्ना आमी ती कंप्लेंट तेजी तिनाय डिपार्टमेंटाक दितली कित्याक कोणूय आसूं तेजे भितर तो आसूं जावं स्टाफ आसूं कितें आसूं ही इन्क्वायरी सारकी जावपाक जाय कित्याक सरपंच दुसरो आसतना दुसऱ्या सरपंचान सायन मारून दिला कळ्ळें आनी हे कशें आसा तेजी दादागिरी आमची खूब चल्ल्या आतां तो आमच्या भायरसून सगळ्यांक सांगूनच धाडटा ती कांयच करूंक शकना म्हणजे तो खंयच्या हेचेर उठता आमकांय खबर ना आज आमचो असो आसा गोवा गव्हर्मेंट इतलो बरो आसा तो महिलांक सदांच सपोर्ट करता आणि आमी गव्हर्मेंटा कडेन हीच आसा तशें गव्हर्मेंटान आमच्या कडेन फाटीक म्हणजे आमच्या फाटल्यान रावपाचो पाठिंबा दिवपाचो आमी फक्त सीएम साहेबा कडेन सीएम सरा कडेन हीच हें करता की आज लेडीज तुजी जीव फुडें कोण सरता न्हू आनी हे कोण फाटीं ओडटा न्हू तांकां हें करपाचें सर तुमचेर आसा आमी तुजी ती लेडीज कार्य करता जावं हें आसता न्हू तांकां तुमी हें करा सांबाळून घे. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगावचे होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या दवहत्ती जावन रावला. ह्या मार्केटाचें काम पुराय जावन सुमार 2 म्हयने जाले पूण सरकाराक मार्केटाचें उक्तावण करपाक कळाव कित्याक लोकांनी दबाव हाडसर वाट पळयता काय दर्यांतलें नुस्तें काबार जालें जाल्यार सुरू करतले काय तिडकल्ल्या थावेंचो प्रश्न. मडगावचो SGPDA होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या दवहत्ती जावन रावला. ह्या मार्केटाचें काम पुराय जावन सुमार 2 म्हयने जाले पूण मार्केटाक अजून मेरेन म्हूर्त मेळनाशिल्ल्यान मार्केट आतां प्रस्नाच्या जाळ्यात सांपडला. होलसेल मार्केटा भायर आतांच सगळी बुरशेपणां पातळा घाण वास मारतात. मार्केट उक्तो जावंक सुद्दां ना आतांच ही परिस्थिती. मागीर कितें असोय हुस्को आतां लोकांनी उक्तायत करदात्यांच्या पयशांचो इबाड करचो न्हू ह्या मार्केटाचो सांबाळ आनी जाता तितले बेगीन उक्तावण करचे अशी मागणी आतां थळावे करपाक लागल्यात. मजगती डबल इंजिन सरकार आसून लेगीत सगळे गोगलगायेच्या गतीन कामां चलता अशें सांगून आमदार विजयान बेगोबेग ही सुविधा उक्ती करून तिची देखरेख वेवसायीक नितळसाण एजन्सी कडेन दिवची अशेंय सुचयलें. जो SPDA मार्केट फिश मार्केट होलसेल फिश मार्केट बांदिला हो स्ट्रक्चर हांव चोयता 2 म्हयने जाले हो रेडी जालो आहा. सो म्हाका सरकाराक हो SPDA एक क्वेश्चन करपा जाय आज पासून हो स्टार्ट कित्याक जायना तुमगेले भितरल्यान कितें सेटिंग आहा हो स्टार्ट जायना जावपाक हे भाशेनूच कोविडा पयलें थिंगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा तें आख्खें कंप्लीट जालोलें आनी तेंय तुमगेलें स्टार्ट जायना आसलें बट जेन्ना कोविड जालें लोकांनी प्रेशर घालून तें कॉमेस केल्लें. सो तुमी हो लोकांगे प्रेशर घालपासून रावताय स्टार्ट करपाक हो नुस्त्या दर्यांतले काबार जाले म्हणटरीची तुमी स्टार्ट कोतले ही. सो मुगेली मागणी आहे SPDA हो जात तितलो बेगीन हो तुमी जो फिश मार्केट बांदिला हो कॉमेस करचो कित्याक हिंग तर तुम चयल जाल्यार हे भायल्यान ट्रक सगळे ट्रॅफिक ब्लॉक कोताय मागीर हिंगा घाण जालो आहा हिंगा ही घाणी आहा तुमी ती जेन्ना फाटी मोदी येयले तेदोना हिंगा सॅनिटायज केल्ली आखी प्लेस आनी आतां हिंगा लिटरली मुज्यांनी उब रावपा जायना हिंग हेसोली घाण माता आनी ही घाण आहा ती सगळी हे आहा ती वेस्ट वॉटर उदो आहा ते आख्खेच आमगेले न्हंयत सोडो आहा तुमी. हांव नोना तुमी ही जी पळय घाण हिंग जाता ती ट्रीट करपाक म्हणजे STP प्लांट हिंग बांदतले जाल्यार कित्याक म्हाका आज पासून कांय दिसती पडना हो तुमी हे आख्खें चिखला उदक हिंग सोडले जाल्यार आतां हे घाटरांचे आख्खें प्लास्टीक भलो आहा. सो तुमी पयशे कलेक्शन कोता हिंगा जे भितर सोदाय तेंगा बट हिंगा मेंटेनन्स कांय ना झिरो मेंटेनन्स. सो हे मेंटेनन्स फालपरां हो कॉमेस जाल म्हणटरी तेंय हे मेंटेनन्स जातोले जाल्यार हेजेर एका व्हड प्रश्न पडलो आहा. आनीक हांव मागोता मुगेलो मेन म्हणटाय ते हे मार्केट स्टार्ट जावपा जाय लोकांक बरे भाशेन हिंगा फॅसिलिटीज मेळपा जाय अननेसेसरी हिंगा टॅक्स पेयरांगेले पयशे घायलो आहाय ते वेस्ट कोनाका डिले कोन. होलसेल फिश मार्केट सुरवात जावचे पयलीं थंय टेंडर दिवचो आनी थंय मेंटेनन्स टेंडर एक मनशाक दिवचो अशें म्हणून हांवें हें केलें की मेंटेनन्स एजन्सी आसूं म्हणून ना जाल्यार ते होलसेल मार्केटाचे इतले पयशे घालले पयशाचो इबाड जाता. ते मेंटेनन्स हें गरजेचें ताजे खातीर इवन तांकां खंयचे अशे एजन्सीक चूज करप खंयचीच एक एजन्सीक दिवची अशें म्हणून हांवें सजेस्टूय केल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता तांचे भितर कितें चलतालें
आता कितें जालां, सरकार म्हणटा तो सगळो स्लो मोशनान गेल्लो आहा आनी सरकार आपलो इट टेक्स इट्स ओन टायम टू डिसायड. ह्या खेपे ह्या SPDAचे मिटिंगेक हो इशू हांव रेज करता आनीक बेगीन ते SPDA मार्केट फंक्शनल जावचें आनी ताचो फायदो स्थानीक गोंयकारांक जावचो. हांवें हाजे पयलीं GSIDC कडेन डिमांड घाल्लो की ती जी म्युरल्स केल्यात ते म्युरल्स गोंयकारां भशेन दिसत नाशिल्ले म्हणून. सो तातूंत आमी थंय पेले घाला आनी नुस्तेकार घाले आनी आज ते मत्स्य हाट म्हणून नांव दिवन पूण तें गोंयशें दिसता. आतां गोंयशें दिसता तें गोंयशें भितरूय फील जावपाक जाय. फील गोवा फॅक्टर म्हणटा येवपाक जाय. आनी फील गोवा जर येतलो जाल्यार एक बरी मेंटेनन्स एजन्सी ते हावस किपिंगाक घालची पडटली. ताका पयशे खूब पडत पूण ते पयशे जर BDA कडेन ना जाल्यार ताणी वयली जी ऑफिसां आहा ती ट्रेडरांक ताणी लीज आवट करची आनी ते पयशे रेंट घेवन हे फारीक करची. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून